आज जी न्यूज फ्लॅश जाल्या त्याच्या पयलींच आमी ऑलरेडी तयारी केल्ली की आमकां कोण लागलेली की गव्हर्मेंट हांगा बाबा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सनबर्ना सारकी फेस्टिवल करूंक सोदता आनी हो सनबर्न फेस्टिवल नांव एक बरें दिलां फेस्टिवल म्हणून. ती सनबर्न एक्चुअली ती इट इज अ पार्टी. ते पार्टेन कितें कितें जाता हे फाटल्या कितल्याशाच सनबर्नाक सगळ्या लोकांक तो अनुभव आसा आणि हो अनुभव आणि ही घाण जी आसा ती आमच्या पेडण्या सारक्या बारीक गांवांत पावची न्ही. आणि आमच्या गांवांतले जे भुरगे अजून जांकां थोडेफार जांकां अजून ते अलिप्त आहा आपल्या ह्या इलिगल एक्टिविटीज पासून तातूंत मागीर ड्रग्स म्हणा आल्कोहोल म्हणा बाकीचे इलिगल एक्टिविटीज म्हणा तर ह्या संदर्भात आमी जागरूक एक नागरीक म्हणून आमचो हेका संपूर्णपणे विरोध आसतलो आणि त्या संदर्भात आमी ऑलरेडी 5 पंचायतींक लेटरां केल्ली आसा. आमची जी मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पीडित जनसंघटना आसा त्याच्या वतीन आमी ऑलरेडी निवेदनां पंचायतींक फाल्यांच्यान दितले की ह्या येणाऱ्या सनबर्नाक तुमी सगळ्या तरेचो विरोध करचो. तशेंच पोलीस स्टेशन मोपा आणि PI पेडणे हांकांय आमी निवेदन दितले. डेप्युटी कलेक्टराकूय आमी निवेदन दितले आणि त्याच बरोबर स्पेशल आमी सेपरेट एक लेटर केलां जे चीफ सेक्रेटरी जो सरकार गोवा गव्हर्मेंटाचो चीफ सेक्रेटरी आहा ताकाय आमी लेटर केलां. ते फाल्यां मेरेन किंवा मंडे मेरेन आमचें लेटर पावतलें आनी आमी तातूंत सरळ म्हटलां की ह्या पास्ट जे सगळे सनबर्न जाले थंय सगळ्या लोकांक ताचो वायट अनुभव अशे जे बेकायदेशीर गोश्टी आसा ताका हांगा आनी तुमी हाडून परत ताका प्रोत्साहन दिवचें न्हय. आमच्या जे शांतपणे जे गांवांतले लोक आमचे आसा तांकां त्रास करचे न्हय. आनी गव्हर्मेंटान 4 दीस जावं 5 दीस जावं हांगा जो तरेचो ट्राफिकाचेर कंट्रोल हे येतलो बर्डन येतलें ते ट्राफीक हांगा कंट्रोल करपाची ताकद किंवा ती कॅपॅसिटी आमचे रोड जे आसा एअरपोर्टा कडेन वता त्या रोडाची कॅपॅसिटी आसा काय की दिसाक 500 गाडयो वचपाची. तर हो कसो कंट्रोल करतलो सरकारान ताचो जाप दिवचो. पण हे करचेच न्हय हेका लागून आमी सगळे तरेचो अपोज आमी करपाची आमी तयारी केल्या. जेणे करून आमी वगत पडल्यार आमी थोड्या महिला मंडळाक ऑलरेडी जागृत केल्ली आहा आनी तांच्यांनी आमकां सांगलां की तुमी फुडें सरा आमी तुमच्या फाटल्यान अपोज करपाक तयार आसा. नमस्कार. सध्या जे सनबर्न जे आसा मोपा हांगा जावचे आसा म्हणून डिक्लेअर जाल्ले आसा पण त्याच्या संदर्भात आयज जे पेडणेंतले काही जण आसा त्यांचे विरोध आसा आणि हे जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी लेटर केलेले आसा आणि त्याच बरोबर ते विरोध करतले अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. एकंदर मोपा हांगा सनबर्न जावचे न्हू त्या कारणान हांगा परत सगळे ट्रॅफिक म्हणा बाकीचे अन्य जे हे आसात प्रॉब्लम जातले आणि आमकां मोपा हांगा सनबर्न नाका अशें ते हांगाचे जे लोकल्स आसात हांचे डिमांड आसा. रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.